गीत घेऊया पेज 6 A13 पेज 6. एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो भगवान, एकूच आमचो बाप्तीस, एकलोच आमचो देवबाब, पवित्र आत्म्या वरवीं, शांतीच्या बाळपासून सगळीं एकूच जावच्याक, आमकां पोरणाऱ्यांक देखून आमी गायता. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतसां सती मनांत दवरात. आनी आयज आमी राखणे देवदूत हांचें समरण करता. तर आयज आमी गांधी जयंती सेलिब्रेट करता आमच्या देशांत. तर आमी सगळे आमच्या भावा भयणां पासून मागया आनी ही इंतसां जी आसात ती आतां देवा मुखार मांडया. बर्थडे दिनवासनी बोरी सावथ भलायकी अनिसा फेर्नांडिसा पासत, जोकीम फेरांव, शानॉय फेरांव, मोइसिस रॉड्रिगेज. दिनवासनेचे मीस बेटयला स्टॅनली आनी जर्मिरा फेर्नांडीस तांची 25 वर्सां काजाराची रुपये उत्सव ते सेलिब्रेट करतात. तांचे पासत आमी मागया. स्पेशल इंतसां आसा अलिसिया पेरेरा पासत. बेसांव बोरी सावथ भलायकी आनी पेकोणी रुजाय गॉन्झावलिसा पासत, विजया पेरेरा आनी फॅमिली पासत, एडविन फेर्नांडीस. ओतम्या पासत ही मिसां हेलेना कार्दोजो, मॅथ्यू कॉस्ता. ही सगळीं इंतसां मनांत दवरून आनी आमची आतां आमी देवा मुखार ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे आमी मागया. सगळ्यांना बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूत मागुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेक तुका राखण आनी हांवें तयार केल्या त्या जाग्याचेर तुका व्हरोंक हांवेंच तुज्या मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कल्पना नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचें सवें म्हजें नांव आसा. चोतरायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनीक हांव सांगता तें सगलें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले.
म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी ताका आमोनिताच्या, हितीताच्या, पेरिजिताच्या, कानानकारांच्या, हितीतांच्या आनी जुबेसितांच्या गांवांनी वतलो आनी ह्या सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावं दी. देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. जो मनीस बो व्हडत्या देवाक शेरोणा येता आनी सर्वेस्पराचे सावलेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक मानता. तो म्हजो आसरो, म्हजो किलो, म्हजो देव, तुजेरूच विस्वास दवरता. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारांच्या फासांतलो आनी मर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकाट्यांनी तो तुका लिपयतलो. तांच्या पाकां खाला तुका आसरो दितलो. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तीचो व दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालुकांत फिरतले पिडेक वो दोनपाच्या नाश करतल्या ओरिश्टाक तूं भिवचो ना. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. तो तुजेरूच कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तुंबासोशी पिडा पावची ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाल्या. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. उदकाराक उबी रावया. सगल्या तांच्या दोलबरांनो ताची कोशी पाडटल्या तांच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिष्यांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या वरी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबवनासतना पळोवन आसात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनाथ भावनो, आमच्यान क्रिस्तांवां जीं आसात तीं केन्नाच आमी एकटीं आसा म्हणूंक जायना. हिंचे पावंड्यात तें ओतण्याच्या पावंड्यार, पूण भायल्यान तर आमी आमचे कुडीच्या पावंड्यार नदर मारीत आमी एकसुरी आसत, पूण आमी एकसुरी नात. कित्याक आमचे बरोबर जेजू सदांच आसा. ओतम्याच्या पावंड्यार आमचो ओतमो आनी ताचो ओतमो एक आसा, आनी तांचे बरोबर जेजू बरोबर सगळे स्वर्ग आनी संवसार आसा. पूण तो आयज आमकां एक खेरीत दूत दिल्लो आसा, तो आमची राखण करता. आतां पळयात, सुटकेच्या पुस्तकान पर्यंत सांगलेलें आसा तुमकां दूत दिल्लो आसा, तो म्हज्या नांवान तुमचे बरोबर आसा म्हणून, आनी तो तुमकां राखता आनी सांबाळटा. ताचे विरुद्ध वचो नाका तुमी. तर आमी तेच भाशेन आमच्या दुताक सदांच आमी मागूंक जाय. आमकां कितेंय करूंक जाय जाल्यार तो रोखडोच आमकां मदत करता. हें ताणें आमकां सांगलां. आनी ते दूत हांगसर खरे आसात आमचे बरोबर, पूण ते ओतमे म्हणटत ते सगळ्याकूच आसा, पूण आमी ओतमेच. आमच्याय कुडींत ओतमो आसा, तो हांगसरूच ना, तो सगळ्याक आसूंक शकता. तर ते भाशेन ताच्या एकवटान आमी रावलीं आनी जेजूच्या एकवटान रावलीं तर आमकां कितलेंचशें आनीक उगडापें जातलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आमी मागया देवा कडेन, आनी तो आमकां मदत करतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. आनी सेंट बर्नार्ड आमकां अशें म्हणटा की आमी सदांच ताचो आदार घेवया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सगळें आसा तें आमचें सगळें आसा, आनी आमचें सगळें आसा तितलें आमी जेजू सगळें दवरया. आमचें किरकोळपण आनी तो आमकां आपल्या व्हडपणांत भाग दितलो. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या एकवटान रावलीं की आमचें जिवीत, आमचो मनोभव, आमचो दृश्टीकोण सगळोच बदलतलो. आमी ल्हान आहांक खरीं, पूण व्हडा चिंतनांनी जियेतले हांव. आनी हे परी जियेलीं म्हणटत आमच्यान सगळें तो पत्करता ते भाशेन आमच्यांनी पत्करूंक जातलें, आनी सगळें सुशणिकायेन आमच्यान जिवंक जातलें. तर हें आमचें जिवीत जशे भाशेन महात्मा गांधीन पर्यंत पत्करलें जेजूचें जिवीत आनी जेजूची शिकवण, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां खरीं क्रिस्तांवां जावया. आनी आतां आमी आमच्या सगळ्या भावा भयणां पासत भारताच्या आनी संवसाराच्या आनी जी कोण दुयेंतान आसात, दुयेंस आसात तांचे पासून मागया. सुरपोदिदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रुसणेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोण वळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज 37, C21, पेज 37.
प्रिय भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र देवा, फावत ते परी ह्या वाखाणणेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची खाळसां तयार करूं आनी ही आमची बेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गार थांबोनासतना तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखाणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दितर आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय, उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्याचे आमी ओळखता आनी एकाशी पियेतो. तितले फावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण पोरगोट. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे
घेवन दवरूंक दिवता आनी सगळीं तुका मानवलें आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी आतां म्हणटाना आमी न्हय, जेजू आमचे सगळे म्हणटा आनी ताका आमी एकवटोन ताचे आमचे दूत ताणें जे राखणें दूत दवरलेलें आसा तें आमकां सदांच मदत कर म्हणून आमी ताचे कडेन आतां विनंती करुया आनी म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोवन चोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजभुकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 54 D13 पेज 54. Jesus, Gloria, Gloria.
आमचे दोळे धांपून जेजूच्या एकवटान आमी भितरल्यान वेळ सारया. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आमी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणान जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुर्गेचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतींत हे जिवीत सारल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुज्या मुखामोळ रूप बगूंक आमी पावूं. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे सोरपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार भगवान फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जायतें भगवान फ्रांसीस शेवा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. फाल्यां आयतार फकत 2 मिसां आसतलीं, 7 आनी 8. 8ची मीस इंग्लीश भाशेन, 7ची मीस आमचे भाशेन. गीत घेवया पेज 88 F7 पेज 88.